मारता तुमच्याच फुड्यान फोन मारता. हॅलो, आता आम्ही वांगडा आसा सगळे लोक वांगडा आसा आनी आमचो LOP आसा इंजी आसा. सो आमी उलयले लोकां कडेन रमेश आसले लोक आसा ना तेजेर उलयले तांकां विचारले की अशें अशें तुमी मेसेज पावयल्ली आसा म्हणून. आनी एज पर दॅट मेसेज लोक कितें म्हणटा तुमचे कडल्यान एक स्टेटमेंट येवचो की तुमी जशें आमकां सांगलें की 3 दिसां भितर तुमी बंद करतले म्हणून. सो असो तुमचो स्टेटमेंट आवट जावचो आनी तेन्नाच आमी दिसता नाल्यार आमी हांगा बसता म्हणटले. शोकॉज कम स्टॉप वर्क ऑर्डर. पळय कशें आसा आतां हांव तेंच्या फुड्यान तुमचे कडेन उलयतां. फाल्यां अशें जावपाक जायना की शोकॉज कम स्टॉप वर्क ऑर्डर जाय. शोकॉज काडली म्हणटच फाल्यां कोर्टान वयतलो. ना पळय कशें आसा आमकां क्लियर कितें तें आतांच सांगा की आमकां मागीर त्या भशेन डिसिजन घेवचें पडटलें. 3 दिसांनी स्टॉप वर्क ऑर्डर मेळटली काय ना तितलेंच सांगा. कित्याक फाल्यां शोकॉज केन्ना इश्यू करता आनी स्टॉप वर्क ऑर्डर केन्ना दिता. बोर्ड मिटींग केन्ना जातली. 3 ते 4 दिसांनी. आतां कितें आसा पळय आतां लोक सगळे रावले ते म्हणटा फाल्यां समज तुमी हें करिना नाल्यार आमी परत येतले हांगा. तुमी 3 दिसां भितर समज स्टॉप वर्क ऑर्डर काडिना जाल्यार ते परत आमी परत हांगा येता म्हणटालो परत DCP डिपार्टमेंट. पूण परत सेम हें जातलो. तुमी आतां मातशें तेंचे कडेन उलयात जायना. हांव मातसो दिता. पयलीं अकॉर्डिंग टू द प्रोसिजर शोकॉज करची पडटा. ताका शोकॉज फाल्यां काडपाक लायता. 3 ते 4 दिसांच्या भितर बोर्ड मिटींग घेवंक लायता आनी बोर्ड मिटींगेर ताका स्टॉप ऑर्डर काडपाक लायता. ओके सर, थँक्यू सर. स्क्रॅपिंग ऑफ द प्रोजेक्ट हॅज टू बी डन. स्क्रॅप करा आणि तुम्ही एक स्टेटमेंट दिया जरा. एकूच नोटिसान हाडटा सर. जेन्ना TCPन जेन्ना रिपोर्ट सबमीट केल्लो तेन्ना 5 मीटर 5.5 मीटर रोड्स दाखयले. जेन्ना परत TCPचो ड्राफ्टमॅन गेलो सर थंयसर तेन्ना जेन्ना तेणी इन्स्पेक्शन केलें तेन्ना थंयच सायड ती 3.5 मीटर दाखोवपाक लागली. सो देर इज अ डिस्क्रिपन्सी ऑफ एरिया. एक्झॅक्टली रायट. म्हणून तर तुका म्हणटाले DCPच्या बोर्ड मिटींगेर घेवन तुका स्टॉप ऑर्डर इश्यू करता. येस सर, थँक्यू सर. थँक्यू सर. तुम्ही एक स्टेटमेंट काढा. एक स्टेटमेंट तूं जर स्पिकरार घालता तुमकां तो स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट दी CM ऐसा एक स्टेटमेंट दी दोगे. ना तू आहा स्पिकराची हा माझे लाईव्ह हा तुम्हाला व्हिडिओ काढून दोतोर तांकां कितें आसा तो उलय तू CM उलय. हांव जाय जाल्यार आतां प्रेसाक फोन करून सांगता. म्हाजे उलोवणें आतांच DCP मिनिस्टर ऑफ विश्वजीत राणे कडेन जालें. विश्वजीत राणे स्वता गिरीश बोरकारा कडेन उलयला. ओके, हांव सांगता की ताका आमी फाल्यां स्टॉप हे जे आमी शोकॉज नोटीस इश्यू करपाक लायता प्रोसिजर वायज. आनी प्रोसिजर कंप्लीट जाला काय 3 दिसांनी बोर्ड मिटींग घेतली आनी बोर्ड मिटींग घेतली उपरांत ताका स्टॉप ऑर्डर इश्यू करपाक लायता. सो ते स्टॉप ऑर्डर जावं रस्तो ना थिंगा सारको 3.4 3.5 मीटर हा. ते 3 दिसां भितर मातशें हें करपा लाय. हें तूं लायव्ह आहा प्रेसाचेर. तुम्ही एक तुमचो स्टेटमेंट आउट करा सो दॅट तांकां आमी दाखोवपाक मेळटलो स्टेटमेंट. एज पर दॅट स्टेटमेंट आमी तुमच्या हेजेर तुमी सांगला त्या भशेन आतांच धाड. आमी रावता स्टेटमेंटाक. मिडिया बीन रावले हांगा. एकदां आमकां स्टेटमेंट मेळलो एज पर दॅट आमी जो कितें आसा त्या लोकां कडेन उलोवन तें फायनल करता. शोकॉज नोटीस म्हणटा पळय तें मागीर तुमकां तो म्हणटलो जर कोर्टान वचत जाल्यार सबज्युडीस असं म्हणटले आनी हांव कांय करपाक जायना म्हणटलें. आतां कितें आसा आतां तेणेन सांगलां
टेक्निकल जे आसा तो म्हणटा आपूण 3 दिसां भितर स्टॉप करता. आतां हे लोकांनी सगळ्यांनी आयकलां. आतां हें डिपेंड लोकांचेर. लोकांनी कोणी तो आतां मिडिया बायट कितें दिता तो आनी एज पर मिडिया बायट कितें आसा तो लोकांनी डिसिजन घेवनी. तुमी कितें आसा तो डिसिजन घेयात एज पर मिडिया बायट. तो फाल्यां दिसता नाल्यार तुमी मिडियानी हें करूं जाता. show cause notice is part of natural justice. So show cause notice, suppose if you don't give it, then they will get a stay indirectly in the court. So whatever this needs to be done, basically if the people think that it has to be scrapped, तो 3 मीटर रस्तो हा तो काय 7 मीटर करू जायना. सो ते स्टॉप वर्क ऑर्डर पडे हा ती परमनंट स्टॉप वर्क ऑर्डर आसपा जाय आनी तो रोज काय खंय वाडोवपा जायना. सारके. सो इट इज अप टू द पीपल. आय थिंक इट इज देअर डिमांड. सो लेट हिम मेक अ स्टेटमेंट अ चीफ मिनिस्टर, देन दे विल डिसाइड बेस्ड ऑन. वोता तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.